लास्ट विषय जो आसा जोयल क्विकली जो आमी फाटल्या विकाक डिस्कस केलो तो मोपा दाबोळेचो आनी आज आयली ती स्पायस जेटाची बातमी की स्पायस जेट मोपासान ऑपरेशन स्टार्ट करता. दाबोळीसान शिफ्ट जाता अशें आमी टॅक्निकली म्हणपाक शकनात कारण ऑक्टोबराक तांणी दाबोळीचे ऑपरेशन्स बंद केल्ली. पण जेन्ना परत स्टार्ट करपाचो प्रसंग आयलो दे डिसायडेड मोपा एंड नॉट दाबोलीम. सो आर द फियर्स कमिंग ट्रू ऑर इवन आफ्टर अवर लास्ट राउंड टेबल देर वॉज लॉट ऑफ अप्रूव्ह एंड स्टेटमेंट्स की कितें उलयता तुमी फियर मॉंगरिंग. आर यू फियर मॉंगरिंग? फियर मॉंगरिंग नॉट इमिजिएट फियर बट हे जे ट्रेंड पळयल्यार प्रमोद ग्रॅज्युअली लायक इफ वन बाय वन फ्लायट इज स्टॉपिंग ऑपरेशन्स ओमान एअर मागीर आतां स्पायस जेट आनी खंय इट स्लोली दाबोली इज डायिंग अ स्लो डेथ अशें दिसता. स्लोली इट मे टेक 5 years or maybe even more but yes the drift is very visible. एक कॉन्फिडन्सान कोणाच म्हणूंक शकना की ना हें जावचेंच ना हिंगा फ्लायटी उरतल्योच म्हणून तशें म्हणूंक शकत ना. वट हुएवर इज सेइंग दॅट इज जस्ट गिविंग कायंड ऑफ अ फेक illusion that Daboli is going to survive. But if nobody can stop them, आता पळय if these people are saying, whoever is saying that flights are not getting diverted, tell them to get them back to Daboli. Let's see. Then only we can say that okay fine, that particular person has the powers to direct those flights back. Flight आपण जाय तेन्ना वयता आनी Definitely you you can't can't force force airlines anybody company there. to choose the airport. So where is the question of you saying that no, flights will not go there? It's unfounded.